विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा वचूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा वचूंक येता तुका Jésus modello Jésus chegando Jesus te Papa mukareta Atmian sotan Bapa Posugeta tuka Atmian sotan Bapa Posugeta tuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी पेरपेत्सुकूर सायबिणीच्या मानांक भेटयता खरीत भाशेन सगळे देणी जी आमकां मेळ्ळ्या त्या पासत तिका दिनवासुया आनी सगळी आमची मागणी पेरपेत्सुकूर सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया दुसरे दिसा आमी भेटयता देवाक दिनवासून टोनी आंद्राद आनी फ्लाविया वाज आयज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयता देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया आयज एड्रियन आनी जुलिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचे वर्स मनयतात आयज आमची भुरगीं जी कुमन्यांक येवपाक तयारी करतात त्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनीक तांच्या संदेशकारांचेर तांची तयारी बरे भाशेन जावंक तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया बाजिलियो गामा आनी डेलिटा डिकॉस्टा आयज लग्नाचो संस्कार आमचे फिरगोजेन जोडटात तांचेर आनी ह्या नव्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया भावार्थाची दिवटी आयज पेटयता जिना आल्बर्ट डिकॉस्टा आनी फामील नाकिली आबेल पेरेरा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या राज्या पासत भोव करून आमचे राज आयज लॉ एंड ऑर्डर बिगडत आसा मागुया आमच्या सरकारा पासत आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आनीक हेर सगळ्या मंत्र्यां पासत पुलीस डिपार्टमेंटा पासत आनी वेगवेगळ्यो ज्यो संस्था आसात तांचे पासत हे सगळे तरेचे जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन बिगडत आसा तें तांणी आपल्या ताब्यान घेवंक आनी आपली बेजबाबदारी आहा ती सोडून हे आमचे सगळे फुडारी जबाबदार जावंक मागुया आनी जे कोण आमचें गोंय राखूंक झुजतात उबे रावतात तांचे पासत करीत भाशेन मागुया तांकां देवान फावो तितली कृपा आनी बळ दिवचे पासत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं वोंपी बी वोपूंक गेल्लो आनी वोंपी वोंपता तेन्ना सगळे तरेची जमीन ताचे लागीं आसा आमच्या जिवितान वोंपप आनी लुवप सदांच चालूच आसा तर आमचें वोंपप आनी लुवप बरें जावचें पासत आनी आमकां बरी पीक आमच्या जिविताची मेळचे पासत ह्या मिसान देवाक आमी उलो मारुया आनी जायते पावटी आमी आडसाय केल्या बेसारमाय केल्या निबां दिल्यान असल्या चुकल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता
सुरपदविदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू Amen. सुम्या काकूत कोर Sumia kakutko. क्रिस्ता काकूत कोर Krista kakutko. सुम्या काकूत कोर Sumia kakutko. प्रार्थुया सुरपदविदार आनी सासणांच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायचे कोर तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरोन वचूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता देवा सासणाच्या सासना Amen. हेब्रुवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप दर एक यादनीक धार्मीक रीत पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक कश्टोन तसल्या बेटोवण्यो परतून परतून समोर पिता क्रिस्ता जाल्यार पातकां खातीर एकूच आयोजन केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांया तळे घालतलो ते घोडेची वाट पळयत आसा म्हणटच एक आयोजना बरी नितोल केला तांकां सासणाक ताणें सोपरून केली आनी हेच विशीं पवित्र आत्मो आमकां गोवाय दिता पयलीं तो म्हणटा त्या दिसा उपरांत हांवें तांचे कडेन करार करतलो तो असो म्हणटा सर्वेस्पर ताच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनांत ती रिगतली उपरांत तो म्हणटा तांच्या पातकांचो आनी कोश्टा करण्याचो हांव आनीक उगडास करचो ना पातकाचे बोगसणे मेलेले म्हणटूच तांचे खातीर आनीक बेटोवण्यो करची गरज ना देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराचो आयकल्या उतराचो जबाब जातलो मेल्किसेदेक पुरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक. म्हज्या सुम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हातांत बस तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळे घालता जबाब मेल्किसेदेक पुरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक. सियोनांत हांव सर्वेस्पर राजपदवीची बेटीक तुज्या हातान दिता तुजे कोशरून वयर राजवट चलय जबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक. जल्मांत हांव तूं राजा पवित्रायेन परजोलीत फांत्या आदी दोवो वरी तुका हांवें जोल्म दिला जबाब मेल्किसेदेक पुरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक. सर्वेस्परान सोपूत दिलेल्या उतराक तो बदलोचो ना मेल्किसेदेक पुरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक जबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाक सासणाक. उद्गार बी देवाच्या उतराक आनी जेजू तूं वोंपीप जाका तो मेळटलो तो सासणाक तोगता
सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हड जमो ताचे सरशीं एकठवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धडीर उदकाचे देगे पर्यान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगींच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी तें दोमावन दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बराबर ताचे सांगाता आसलेल्यांनी त्या वेपारींची समजुणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकता आयकता तांकां कांयच समजना जावंक ना जाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलीत आनी तांकां बोगसणें मेळत देखून सगलें वेपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत, तर सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणा जातल्यात. वोंपपी वोंपता तें उतर. जीं कोण उतर वोंपलेले वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोकडोच येता आनी तांच्या काळजान वोंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतूच रोकडींच खुशालकायेन तें मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात आनी चड वगत तीं तोगनात. उपरांत उतराक लागून खास्त वो धुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोकडोच हालता. आनी कांट्या मदें वोंपलेलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलेलें बी घेतात, तीं उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमचे लागीं व्हडा व्हडान उलयता. देवाचें उतर हें सुमान करीत भाशेन पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयल्लें. गेल्लो आयतार जो आमी भेटयला तो पवित्र पुस्तकाच्या वावरा पासत भेटयल्लो. आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमकां जेन्ना मेळटा तें घडये आमी वाचता, तें घडये आमी आयकता. जावं वाचप वो आयकप हें देवाचें उतर आमचे भितर पावता. आनी आयचे शुभ वर्तमानान जेजूंची वपार सांगली, वोप्प्याची वपार, ती ह्याच देवाच्या उतरा विशीं आनी हें देवाचें उतर आमचें सवें कशे भाशेन आसा, कशे भाशेन तें वावुरता आनी आमचो जबाब कसो जाता हें आमकां दाखोवन दिता. हाचो अर्थ जेजून खूद आपल्या शिसांक दिलो तें आमी आयकलां.
भाव भयणीनो, जेजू आमकां देवाचें उतर आनी देवाचें उतर दिवपाक आयिल्लो, जाल्यार तेच बरोबर जेजू आमचे पासत योद्न भेटयता. योद्न भेटोवप गरजेचें, कित्याक देवान आमचे पासत सगळें केलां, सगळें आमच्या हातान घातलां. वेळ आमकां दिला, वस्तू आमकां दिल्यात, जीव आमकां दिला. ह्या सगळ्यान आमी देवाक परत कितें दिलां? आनी हो योद्न म्हणटा तो आमी फारीक करचे पासत न्हू, पूण खेरीत भाशेन आमचो संबंद जो देवा लागीं आसा आनी आसूंक जाय तो सांबाळूंक. हो योद्न जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन, हो योद्न याज्ञीक जायते भाशेन भेटयताले. आनीक दुसऱ्यो वस्तू, जनवारां वो ह्या जमणीची पीक आसा ती भेटयताले. पयलेच योद्न जे देवान मागलेले आमी उगडास करीत जाल्यार आबेल आनी कायन, आदावाचे पूत, तांचे लागीं मागलेलें, तुमी जें कितें तयार करतात, उत्पन्न करतात, ताची भेटवणी म्हाका करात. आबेलान बरें बरें आसा तें शेताच्यो वस्तू, शेतकामत्याच्यो वस्तू भेटयल्यो, जाल्यार कायन आसा तो जें कितें तितलें बरें ना तें भेटयता. देवान तो योद्न मानून घेवंक ना कायनाचो, पूण आबेलाचो योद्न देवान मानून घेतलो. आमी आमची भेटवणी करता आसतना काळजान साफ आसपाक गरजेचें, आनी जें कितें आमचे लागीं आसा तातूंतलें बऱ्यांतलें बरें आमी देवाक दिवप गरजेचें. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला, याज्ञीक जायत्यो भेटो भेटयतात, पूण जेजू क्रिस्तान जाल्यार फकत एकूच योद्न भेटयलो. जायते योद्न जायत्यो भेटवण्यो करूंक ना. जेजून जो योद्न केलो तो खूद आपल्या जिवाचो, आपल्या रोगताचो, आपले कुडीचो. आनी ह्या योद्नान आमकां जागो आसा. निमाण्या जेवणार जेन्ना जेजून मिसाची भेट स्थापन केली, वा आपल्या शिसां बराबरीन जेवण केलें आनी तांकां सांगलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भाव भयणीनो, हीच भेट परतून नव्यान दर दिसाक आल्ताराचेर घडटा. एकेच कडेन न्हय, आख्ख्या संवसाराक ती घडत आसा. आनी ही मिसाची भेट जितून घडटा तातूंत एकलो ताचेर बरीशी नदर मारून म्हणटात, जेन्ना तूं मिसाचे भेटेन भाग घेताय तेन्ना कालची भेट, आयची भेट आनी फाल्यांची भेट न्हू, ही एकूच भेट, आनी एकीच भेटेन आमी सदांच्या सदां वांटो घेता. बरें, तींच उतरां मिसाची भेटेची, सदांच आमी तेंच आयकता, तोच पॅटर्न मिसाची भेटेचो. जाल्यार हो योद्न नवो योद्न न्हू, हो योद्न जेजूचो खूद योद्न, जो ताणें तेन्ना आपल्या शिसां बराबर केल्लो आनी खुर्साचेर आपलें रोगत वारोयल्लें. आनी आमचे पासत ही म्हजी कूड, हें म्हजें रोगत म्हणून दिल्लें, हें म्हज्या उगडासाक करात अशें सांगलेलें. तर आयज जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन भाग घेता, वो कालच्या दिसाक, पयरच्या दिसाक, वा आमचे आदीं जीं कोण येवन गेल्यांत मिसाचे भेटेन भाग घेवन, आनी आमचे फाटल्यान जीं येवपाचीं आसा, तांचे सगळ्या मदें हो संबंद घडून येता. मिसाचे भेटेचो संबंद आमी सगळीं एक. तर अशें करता आसतना भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां दर दिसा एक एक समजणी, एक एक आमकां तिकां मुल्यां दिता. ती घेवंक आमी उक्त्या मनाचीं, उक्त्या काळजाचीं जावपाक गरज. तर जेजून आमकां सांगलां, वेगवेगळे तरेच्यो जमणी आमकां दाखयल्यात, आमी त्यो जमणी, आमी ती माती. आमी जरी तर उक्त्या मनान घेता जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पीक दिवपाक शकता. आनी पीक दिता ती जायती पीक आमकां मेळटली. पूण जरी तर आमी बेसारमाय करता, आमी आडसायो करता, वा आमचे लागीं आमची निबां आसात, वेगवेगळी निगां, चडशे जाणां कडेन आमचे कडेन निबां आसात, आमी पावनात, आमी बिजी आसा, काम करतात, आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू, सगळे कडेन आमचे लागीं निबां आसा, पूण सगळे कडेन आमी पावता, पूण देवा लागीं जेन्ना पावता तेन्ना निबां, एक्सक्युजीस. आनी ह्या पासत आमच्या जिवितांत ही पीक दिवपाक भाव भयणीनो आमी फाटीं उरता. तर आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. हें देवाचें उतर जें आमचे भितर रिगता तें उतर आमी घेवंक, आमचे दोळे आतां उगडूंक, फाल्यां उगडटलो आनी फाल्यां रावतलो जावचें ना, केन्नाच पीक दिवंक पावचें ना. ते कांटे दामून दवरतले, ह्या जिवाचे हुस्के दामून दवरतले, देंवचार येवन खातलो, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडत रावतल्यो. पूण जरी तर आमी देवाच्या उतराचेर पातयेता,
देवाच्या उतराचेर आमकां विस्वास आसा जाल्यार आयच्या आयज आमच्या जिवितांतली पीक दुसऱ्यांक दिसती पडटली. थोडे पावटी घडये 30, 60 वो जायते पावटी 100. तर आमच्या जिवितांत ही 100 पीक दिवंक आमची जण एकल्याची भोंवपणी आनीक एक पावटी ह्या जेजूच्या योजनान एक करुया आनीक आमकांच देवाक भेटोवया. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44, C38. God's Papa, sort voce, vita tunca et tu God's Papa, sort voce, dulce porcascere, voce ate, voce paie, sigato. God's Papa, sort voce, vita tunca et cane. Tu God's Papa, sort voce, dulce porcascere. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यातले पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावू हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दान सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोठुया तुझ्या खर्चानी जीवनपणा भरपी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचें उतर आमच्या जिवितान भितर सरता तेन्ना आमच्या जिविताची पीक दिसती पडटा. इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी माग देवा लागीं. कसली पीक तुज्या जिवितान येवंक जाय, कसलें वायट तुज्या जिवितांतलें पयस जावंक जाय, इल्लोसो वेळ माग. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. हेच वावराडी आमी जावंक तयार आसा देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे दिसतल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Zata मनशाचे काम विकला उड्या रूपान ताणे वारले मुखेल्या भिवून दिले घालेल्या परमेश्वर विकला प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन अविस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन पूण भियेतां
पातकाची ताळणीन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओतूर व्हरतो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. उदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुतायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझा पूछ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुतायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझा पूछ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुतायेंसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझा पूछ येसू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्याखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दी अदृश्टांत सांपडलेल्या मजत कर उसकोत काळजाच्या मात पोरचे पासत जा शरातील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोदी कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ओस्त्र्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलात शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार खेरीत भाशेन मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणे आयक सोमिया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदीं आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. निमणें गीत गावचे आदीं खेरीत भाशेन आयज आपल्या लग्नाचो 25 वर्सांचो उत्सव करतल्या ह्या जोड्या पासत आमी मागुया आनीक नव्यान तांच्यो बासावण्यो करून ह्यो ती मुदी दितली ते मुदयेचेर देवाचो आशिर्वाद घालून त्यो तांकां दिवया. इल्लोसो वेळोगीच रावन आमी सगळीं फ्लाविया आनी टोनी पासत मागुया. आनीक विस्वाशीपणान रावल्या हाचे फुडें रावपाक खुशी आसा. सोर पदवीदार देवा
तुज्या नांवान आमी आशिर्वाद घालता त्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्यो मुदयो घालतात ती एकामेकाचेर सदांच खोल विस्वास दवरूं, तुजे कुशे पोरमणे शांती भोगूं आनी एकामेकाच्या मोगान सदांच जिवूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224. T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळी आमचे शेरांतली आयकाती गिविलोवी सोड वायटांतली सोड विघ्नांतली Share